Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. आयज जे हांगा आमदार असले युरी असलो एल्टन असलो मागीर वेंझी आनी क्रूज आसा सो हेंच्यांनी आपल्या पार्टीक आपल्या लिडर्सांक तेंच्यांनी समजोवपाक जाय तेंच्यांनी स्ट्रीक रावपाक जाय तेंच्यांनी आपल्या स्टँडाचेर फर्म रावपाक जाय फाल्यां कोणूय कितें केलें कोणी जर सांगलें आमकां अलायन्स नाका म्हणून जाल्यार ते सामकें स्टँड तेंचो फर्म आसून तेंच्यांनी हे अलायन्स करून घेवपाक जाय फाल्यां म्हणून हांवें म्हटलें फाल्यां जर तेंचे पॉलिटिकल पार्टी जायना जाल्यार आमी आरजी म्हणून आमची दारां ओपन आसा वांगडा आख्खे गोंय घालया सिटां आख्खें गोंय जिखया व्हडलें डिफिकल्ट कांय ना आयज आमकां जर बरे आमदार आमच्या वांगडा मेळटा बरे कॅन्डिडेट जर आमकां मेळटा जाल्यार इट इज पॉसिबल आयज आमी कित्याक अलायन्साक वचोंक सोदता बिकॉज आमी जाणा ते जेन्ना एसेंब्लीन झगडटा तेन्ना विरेशा वांगडा आसता विरेशा वांगडा ते डिस्कस करता गोंयचे जे विशय आसता ते विशयांचेर ते वांगडा रावन झगडटा तेका लागून आमी आसा न्हू जर तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करूंक नासलो एसेंब्लीन जर ते विरेशा वांगडा एसेंब्लीन रावंक नासले जाल्यार आमी तेंकां केन्ना इन्वायटूय करचें नासलें आनी आमी तेंच्या वांगडा हांगा वचचेंय नासलें. ताचो कितें जालें सगळे युनायटेडली आम 39 ह्या पासत सगळे एकठांय जाल्ले पयले आमी एकठांय जावन काम करताय आनी तुमचो जाल्यार 2 दीस पयले आरजी प्रेसिडेंट मनोजान एक उलो केलो की दॅट ही इज ओपन फॉर अलायन्स आनी आम आदमी पार्टी बारा आनी दुसरे पार्टी बारा तो अलायन्सा ओपन आहा म्हणून तेच्या फाटल्यान आमगे एक दिसान 2-3 दीस तेजे बरें थिंग बसून आहले म्हणटकीर तेचेर उलोवप जालें आनी देन टुडे वी डिक्लेअर्ड पार्टी कडेन उलयले सगळे कितें जावपा तें वी हॅव declared that we are ready for an alliance with the RGP आणि unconditional alliance but काही कंडिशन ना काय ना आणि गोयची पासत गोयचे लोकां पासत आणि to make sure that together we can defeat the BJP so since they have with RG or Congress also सध्या आता RG has made a statement and he has come out saying that he would want all other parties to align with them so to that statement this discussion started with them. From there on, rest all parties, political parties, step by step जातल्यो. सध्या त्यान उलो मारलो, आम तेगे उरल्या तांकां दिलो आनी आम आत दवरलो. So now together we have to move ahead.